मुरगांव पालिका क्वॉर्टर्सा फाटल्यान कोणे तरी बेकायदेशीर गुदाव बांदून थंय पत्रे दवरल्यात। पालिकेच्या जमनीत एका नगरसेवकाच्या घरच्यांनीच हे बेकायदेशीर बांदकाम केलां अशी माहिती मेळ्ळ्या। ह्या बांदकामाची चौकशी करून ते बेकायदेशीर असल्यार मोडटले अशी मुरगांवची नगराध्यक्ष फियोला रेगोन स्पश्ट केला। As of now, though I am not aware, but if you say so, then I will have to look into the matter and कोणय जावं तो we will have to take action. तुमच्या म्युनिसिपल इन्स्पेक्टरांनी बीन अशें कितें तुमकां कळयलां बी काय? आयज पासून कांय सांगूंक ना, बट if there is really such a thing going on, then we will have to take action. आमकां कळ्ळां ते हिसपान ते स्ट्रक्चर आसा ते तुमच्या कावन्सिलराच्याच एका फॅमिलींतल्यान बांदलेले आसा, तेजेर तुमी एक्शन घेतली काय कितें? पयलीं पळोवचें पडलें ना, वील हॅव टू व्हेरीफाय कोणाचें तें कितें तें पळोवचें पडलें आनी अकॉर्डिंगली देन एक्शन घेवचें पडटलें, घेवंकूच जाय न्हू, कोणूय जावं कावन्सिलर इलिगल इज इलिगल न्हू, पूण एक्शन जातली। या मुरगांव नगरपालिकेचे हांगसरले जे स्टाफ क्वॉर्टर्स आसा त्या बिल्डिंगेच्या फाटल्यान मुकुंद बिल्डिंग आहा ताका तेकोनूच हांगसर एक स्टोर रूम केल्लो आसा। आमी चौकशी केली तेन्ना कळ्ळी की हो स्टोर रूम एका कावन्सिलराच्याच फॅमिली पैकी एका भावान जावं त्याच्या बापायन हांगसर बांदलेलो आसा, जेणे हांगसरतून तेंच्या दुकानांतले जे पत्रे आसा ते हांगसर स्टोर केल्ले आसा। मुरगांव नगरपालिका दुसऱ्यांचेर कारवाई करता, कावन्सिलराच्याच ह्या फॅमिलीच्या ह्या इल्लिगल कन्स्ट्रक्शनाचेर कारवाई करतली काय कितें? आनी तिवूय बीन म्युनिसिपालिटीच्या प्रॉपर्टीन इल्लिगली बांदलेली आसा, जे म्युनिसिपालिटीच्याच चेअरपर्सनाक जावं तेंच्या म्युनिसिपालिटीच्या इंजिनियरांक हांगसरल्या ज्या इन्स्पेक्टरांक खबर ना। कारवाई जातली हेची शाश्वती दवरपाची वास्कोकारांक गॅरंटीच ना। हेचेर म्युनिसिपालिटी कारवाई करतली काय कितें? वास्कोच्यान प्रुडंट मिडिया खातीर सुरेंद्र मडकयकर। मार्डीकट्टा कुंकळीच्या श्री वीर विठ्ठल मंदिरात रामनवमी निमतान व्हंकल न्हवऱ्याची खासा मिरवणूक काडटात। खासा सजयल्ल्या पोन्न्या मोटारींतल्यान न्हवरो व्हंकल गांवभर भोंवता। भावीक न्हवऱ्या व्हंकलेची पुजा करून आशिर्वाद घेतात। हो न्हवरो व्हंकल म्हणजे विठ्ठल रखुमाय अशें लोक म्हणटात। हो उत्सव पळय आसा न्ही, तो आयचो आनी कालचो न्ही। ह्या देवळाक 100 वर्सांची परंपरा आसा। हाजी परंपरा अशी आसा की साक्षात विठोबा रुक्मिणी ही गांवांक भोंवता आनी गांवांक सगळ्या लोकांची स्वास्थ आरोग्य आनी त्याच बरोबर तांची बऱ्याची पसत एक मिरवणूक काडटात। प्रत्येक जाण दारांक वतगीर भावार्थान विठ्ठल रखुमाई दारांक आयल्या अशी समजून तांचे सरसर भरतात, ओवाळटात, अहेर करतात आनी तांचे कडेन मागतात की जे आपली मनोकामना कितें आसा ती पूर्ण करा अशी तांचे कडेन मागतात। आज जे सत्कार आसात ते नाटक आज जे तुमकां आसा ह्या माचयेचेर पळय नाटक केल्लें, नाटकांक पाग घेतिल्लो तांचो एक आसता आनी शैक्षणीक मळार जेणे प्राविण्य मेळिल्ली आसा तांचो सत्कार। आता पळोवया गोंयांतल्या हेर वाठारांतल्यो कांय घडामोडी। पेंटिंगेक हांवें कितें अशें थीम असो फॉलो करूं ना, कित्याक म्हाजे जे मनाक जे सदांच टच जाताले, सदांच तेचेर विचार करप जातालो, ताचेर हांवें फक्त काम केलां तें म्हाजे कले थ्रू ते पेपरार घालप आनी लोकांक कळोवप व तांकां ते गोश्टीचेर चिंतूंक सांगप। सो होच म्हजो एक मोटीव आसलो। Basically, this institute is open only for a special purposes, special training programs like valet parking, basic cleaning courses, table arrangements and all such types which generally are not available in the state of Goa. Assuring sure shot jobs in 5-star hotels and abroad, we will be creating a level of standard which will be way higher than what the industry has set. Now with this Arabian school testing which has come, it will take our going to a bigger heights. They will be confident. इतल्याने खबराचित्र हांगाच सोंपता। पळयत रावत प्रुडंट। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग प्रुडंट।